ताई नमस्कार. नमस्कार. तुमचे खूप खूप स्वागत असा. परत एकदा तुमचे मनपूर्वक स्वागत करूंक दिसता की गोवन बिझनेस सिरीजान तुमचे स्वागत करता. एक सुरवातीक सांगपा खातीर म्हाका एक खूप बरें दिसता की तुम्ही वॉशेबल आकाशकंदील किंवा बाकीचे जे स्टार्स म्हणा असे करतात. नॉर्मली आमी मार्केटान पयले न्ही चायनाचे प्रोडक्ट पयले आसतले किंवा डुप्लिकेट प्रोडक्ट पयले आसतले ते यूज कर आणि भायर मार. खंय तरी रेट तेंची तुमची फाटी फुडें आसा त्या रेटीचेर तुम्ही एक वॉशेबल करता पण जाय तितले धू आणि यूज कर. फक्त हांगा एक मातसो प्रश्न जाता वॉशिंग मशीनान दिला आता ना ना एक नॉर्मल वॉश एक उदक मारपाचे तेजेर सर्फाचे उदक करपाचे मारपाचे आणि मागीर नॉर्मल उदकान धुवपाचे. एक वायट असल्या मातशी तुम्ही निळ घातल्यात तशी. मार्केटान वेगळे वेगळे प्रोडक्ट्स मेळटात डिफरंट प्रोडक्ट मेळटा पण तुमकां कित्याक दिसलें की तुम्ही वॉशेबल प्रोडक्ट करपाक जाय म्हणून? आम्ही नॉर्मली हाडटा पेपराचे जे आता पळय सीजन पावस आमचो तो चालूच आसा सो तुम्ही लायले ते पावसान दिवाळेक सुद्धा उरपाक अशें मुश्कील कसो. सो हे थ्रेड हे वॉशेबल वॉश करपाक मेळटा आणि ते लॉंग लास्टिंग आसा. सो कोणी घेतले जाल्यार व्हडली दिवाळी जरी जायसर एक बरो आकाश दिवो आपल्याक उरपाक जाय म्हणून हांवें हे स्टार्ट केले. पण धुताना ते बुद्दुल्ले लोकल तुमच्या का बुद्दुल कितें आहा लोकल हा थ्रेड हेजो मेटल रॉड जी आय क्वालिटी सुद्धा हांव बरी वापरता. सो रोखडी तेका कलम बिलम येना अशी. जे मार्केटान कितें मेळटात पळय लोकांचे ते कशा कितें आसता स्टील असता ते पत्र्याचे असता. सो पत्र्याचे सुद्धा करपाक मेळटा पण ते कितें करताना लागता एक म्हटल्यार आणि सेकंड ते तुका नेक्स्ट डे यूज करपाक मेळना ते सारखे चेपता. सो तुमकां नॉर्मल आकाशकंदील करपाक अंदाज कितले दीस वयता एक आकाशकंदील करपाक? एक आकाशकंदील म्हाका 2 दीस लागता नॉर्मली पण सीजन वायज म्हाका हांव एका दिसान सुद्धा करून हे करता. ऑलमोस्ट कितल्या वर्सां पयलीं तुमी सुरवात केल्ली? अराउंड 8 years जाले म्हाका. हय. सो हांवें पयलीं तो पत्र्याचो स्टार्ट केल्लो करपाक म्हणजे आमकांच म्हटलें लायतले करून. सो आमच्या घरान तो सगळ्यांक आवडलो तो आकाशकंदील. हांवें चिंतलें कितें सगळ्यांक आवडटा जाल्यार एक बिझनेस कसो स्टार्ट केल्लो बरो आणि तो पत्र्याचो न्हू पण एक लॉंग लास्टिंग उरता तसो. एक मेटल रॉड हाडून तेजेर विणप हे सगळे हातीचे काम. तुम्ही हेची सुरवातीक तुम्ही घरांतून करता म्हणून सांगले सो हेची सुरवात कशी जाली म्हटल्यार एक माउथ टू माउथ पब्लिसिटी करून गेले की म्हटल्यार तुम्ही लोकांक सांगपाक केन्ना लागले? सांगपाक म्हणल्यार आमच्या पयलीं नेबरांनी पयले हांवें आकाश दिवो लायलो एक वर्स. सो नेबर्स येयली आमचे हेका लक्ष्मी पुजा हे बरो केलो म्हणपा लागली. नेक्स्ट इयर जाल्यार आमकां व्हडले दिवाळेक तरी एक तरी करून दी म्हणपा लागली. सो थंयसून आमचे स्टार्ट जाले. सो नेबर्सान लायले मागीर तेंची सोयऱ्यां कोण येयली तेंच्यांनी पयले फक्त म्हणजे दिवाळेक स्टार्ट असले पयलीं. दिवाळेकूच करताली? ना दिवाळेनूच असले म्हणटा घेतलेले. हो ओके फक्त दिवाळी म्हणजे सो 2च घरांनी असले पयलीं. सो हळूहळू करून मॅक्झिमम घरांनी म्हणजे आसा सध्या. दिवाळी फुल कव्हर केला म्हणपाक शकता तुमच्या? कव्हर तरी ना पण ह्या वर्सा ते खूप जाण येयले दिवाळीचे माझे कडेन जमले ना. नेक्स्ट इयर हांव तांकां शुअरली दितले. तुम्ही कशें कितें करता म्हणजे तुमकां घरा कडल्यान सपोर्ट मेळटा करताना कारण करपाक खूप प्रेशर आसतलो त्या टायमार? हय मेन म्हटल्यार कितें तूं बिझनेस स्टार्ट करता तुका फॅमिलीचो सपोर्ट जाय. सो मेन म्हाका खूप सांगूंक सोदता हांव एक म्हटल्यार हांवें स्टार्ट करताना पयलीं म्हज्या मामाक विचारलें अशें अशें आसा हांव बिझनेस स्टार्ट करता. सो तोय भायर सरता मिस्टरूय भायर सरता. सो तेंकां आनीक अशें टॉन्ट नाका ते आनी कितें करता रे ते आनी कित्याक करूंक जाय तूं जोडटा मरे बायलेक आनी कित्याक करूंक लायता ते आनी नाका. सो तेंच्यांनी म्हाका फूल सपोर्ट केलो तूं कर आमकां कांय प्रॉब्लेम ना तशें. हय आता एक मार्केटिंग मेन लागता स्ट्रॅटेजीस विकपा खातीर आकाशकंदील की कितलोय बरो केलो लोकां कडेन वचपाक जाय तो. तुम्ही सुरवातीक मार्केटिंग कशी करपाक लागली? मार्केटिंग म्हटल्यार पयलीं एक म्हटल्यार आमच्या नेबर्सान तेंच्यांनी म्हाका सपोर्ट केलो. सेकंड म्हटल्यार व्हॉट्सएप स्टेटसार मिस्टराच्या नाल्यार म्हाजी फॅमिली आसा तेंचे सगळ्यांनी शेअर केलो फ्रेंड्सांनी शेअर केलो. आणि मागीर फेसबुक डिजिटल मिडिया आसा ती खूप हेल्प करता. तितून तूं लोकांक दिसता न्हू सारखे तुजे प्रोडक्ट्स आणि तितून चड ऑर्डर्स येता. तुम्ही कसल्या बिझनेसाक एक नाव दिवप खूप इम्पॉर्टंट असता. तुम्ही नाव कशें चिंतले आणि कशें दिलें नाव? एक सिंपल नाव चिंतप आणि मागीर ते म्हणल्यार हांवें सिंपलूच दिलें कित्याक म्हाजें नाव मेन का
प्लस म्हणजे सरनेम लायले आणि काय ते करता मेनका कोंडेकर क्रिएटिव्हिटी केले इतलेच. म्हणजे त्याच्यात माझा किती आयडी केला, इंस्टाग्राम पेज केला, फेसबुक पेज आसा माझी आणि हेजेर इन्स्टाचेर आणि फेसबुकार म्हणजे पोस्ट घालीत असता. म्हाका दिसता आमकां मातसो ह्या बिझनेसा बद्दल डिस्कस करपाक मातसो टाइम जालो, कारण दिवाळी पयली एक्चुअली शूट जावपाक जाय आसलो दिसलो म्हाका. हय पूण म्हाका न्हू असो रिस्पॉन्स एव्हरी इयर बेस्ट असता. लास्ट इयर सुद्धा म्हणजे 50+ कंदील सेल जाल्ले. ह्या वर्सा हांवें कितें केलें जुनान स्टार्ट केलें. जुनान स्टार्ट करून सुद्धा म्हाका तितले लोकांचे म्हणजे तांकां सॅटिस्फाय करपाक म्हाका पावलें ना, तरी खूब जाण येवन परतून गेले. एक आता तुमकां हांगा जाता एक घरांसून बिझनेस करता, स्पेशली बायल मनीस बाकीची घरांतली प्रॉब्लेम्स किंवा कामां सगळी सांबाळून तो आपलें काम करप. हय तुम्ही कशें करता? तुमकां सांगला हांवें पयलींच फॅमिलीचो सपोर्ट एक आसपाकूच जाय आणि म्हाका फुल सपोर्ट आसा. म्हजो मिस्टर, म्हजी घरातली सगळी, एक ल्हानातली ल्हान भुरगीं सुद्धा म्हाका सुद्धा हेल्प करता घरातले काम करून. आणि सगळे सिस्टमॅटिक आता सुद्धा म्हाका इंटरव्यू दितले म्हणजे म्हाका सगळे सिस्टमॅटिक करून बसचें पडलें हांगा. सो आता सुद्धा मिस्टर म्हजो चेड्याक पळयता पळय. सो कितें फॅमिलीचो सपोर्ट सगळो आणि म्हजें काम दोन्ही सिस्टमॅटिक आसा. आता एक मेन प्रश्न आणि असं विचारूंक दिसता की तुम्ही करपाक खंयसून शिकले किंवा ही कला खंयसून तुमच्या कडल्यान येयली? लग्ना पयलीं हांव कामाक वयतालें तेन्ना म्हजे फ्रेंड आसले, तेजी मामी करताली. सो ती मिरर बीन करताली, पयलीं मिरर करताले तसले मॅक्रेमाचे. सो तिजे कडेन हांव विचारलें तिका, मामी म्हाका शिकयता तूं? सो आमी कामाची दोगां वांगडा वयता, कामाची सुटोवन तेंगेर हांव 1 वर रावतालें ते शिकपाक. ते थंयसून म्हाका इंट्रस्ट कसो येयलो आणि ते हांव शिकले. प्लस आमी कामारूय मागीर फ्रेंड्स लंच ब्रेकाक बसताली थंयसरूय करताली. सो एकट्या वरसून एक 4 जाणां शिकली, तशें जालें. आता तुम्ही डिस्कस करताना तुम्ही सांगला की तुम्ही डिजिटल मार्केटिंग सुद्धा केली म्हणून सांगले आणि आता तुम्ही माउथ टू माउथ सुद्धा केला. मग चड इफेक्टिव्ह खंयची पडली किंवा खंयची चड इफेक्टिव्ह आसा? म्हाका माउथ टू माउथ चड इफेक्टिव्ह पडली, कित्याक जेन्ना तूं सांगता लोकांक आनी दाखयता प्रोडक्ट तुजो तेन्ना चड अशें इफेक्ट कसो जाता. म्हणजे लोकांक कळटा तुजो प्रोडक्ट कसो आसा, कितें आहा क्वॉलिटी तशें. एक आकाश निर्भर किती मनशां लागता नॉर्मली अंदाज धरता का? एक्चुअली आम्ही सध्या तरी म्हजो मिस्टर आनी हांव करता. सो दोगांच जाणां सध्या करता. कितले प्रोडक्ट तुम्ही करतात म्हणजे कितले आकाश रेडी आसा? रेडी म्हणल्यार आमी ह्या वर्सा आमी 50+ केले. सो आनीकूय ऑर्डर आसा. आतां सुद्धा म्हाका आयज सांजचो दिवपाक जाय. काल सुद्धा हांवें सांजचो व्हरून दिला. ते म्हाका म्हणजे दिवाळी जावन सुद्धा तेका डिमांड आसा ना असो न्हू. म्हणजे म्हाकाच प्रॉब्लेम जाले कितें म्हजो ल्हान भुरगो आसा, सो एडजस्ट मातशें जायना जालें. मार्केट रेट आणि तुमची रेट यामध्ये बेसिक डिफरन्स किती आसा? पण डिफरन्स किती आसा? मार्केट रेट इन पेपराचे कंदील तुका 500 मेळटा. प्लस तुका सेम मॅक्रेमाचे हे कंदील थोडी 900 800 एक 1200 सुद्धा सेम रेटीन दिता. माझी रेट नॉर्मली हांवें 1200 केला. फिक्स रेट केला. लास्ट इयर हांवें 1100 दिल्लो. ह्या वर्सा फक्त मेटल मातसो रेट हाय जाला, सो हांवें मातशे 100 रुपीज वाडयले. सो एक्स्ट्रा चार्जीस लावनूय फायदो ना, कित्याक तुका कस्टमर येवंक जाय न्हू. आता तुमकां नॉर्मली पर्सेंटेज जर विचारली कशें आसता बिझनेस करतात सगळे जाण, नॉर्मली असो प्रश्न येता की बाबा प्रॉफिट मार्जिन कितलो आसतलो काय? एक पर्सेंटेज तुम्ही सांगपाक शकता जाल्यार एका आकाशांतले वाटेन 20% 30% जे कितें तुम्ही शेअर करपाक एक 30% तरी मेळटा तुका. चड चार्जीस लायना. एक थ्रेड तुका वयता, प्लस तेका मेटलाचो वेल्डराक तुका पयशे दिवंक जाय, रॉड हाडूंक वचपाक जाय, ट्रॅव्हलिंग आसा न्हू तितून. आतां पेट्रोलूय म्हारग जाला. इवन तुका दिवपाक वचूंक जाय कंदील. रेडी जालो म्हणटकच थोडे लोक लागीं आसा ते येवन व्हरता. सो एटलिस्ट फेरी कडेन तरी वचपाक जाय. फेरी कडेन वचूंक तितले पेट्रोल चार्जीस जाले. आणि इवन स्पीड पोस्ट करतले जाल्यार तुका आमचे दिवाडेन जाल्यार ओल्ड गोवा वयचें पडटा. हांवें चडशे ओल्ड गोवा केलो दीस इयर. आता तुमची प्लॅनिंग एक्चुअली कितें आसा? फुडें आकाश कंदील समज वाडोवपाक जाय बिझनेस, तुमची प्लॅनिंग अशी कितें आसा? प्लॅनिंग म्हटल्यार म्हणजे ह्याच्या पयलीं सुद्धा हांवें म्हजे रत्नागिरी आकाश कंदील दिल्ले 12 दिल्ले. 1 डझन आकाश कंदील पावले रत्नागिरी. आणि ह्या वर्सा हांवें मध्य प्रदेश दिले 2. तिने आनीकूय मागलेले पूण म्हजे कडेन ते जाले ना एडजस्ट दिवपाक. सो स्पीड पोस्ट केले. 4 दिसांनी पावले तिका हांगासून. आणि माझे आता फुडें म्हटल्यार कितें आकाश कंदील म्हणजे बेगीन स्टार्ट करचें पडटलें म्हाका.
ह्या वर्सा म्हणजे 50+ गेले, नेक्स्ट इयर म्हाका 75 तरी जाय पडटलेच. कित्याक ह्या वर्सा म्हणजे एक 15 ते 20 ऑर्डरी म्हज्यो स्टॉप कॅन्सल कश्यो जाल्यो, कित्याक एडजस्ट जायना न्हू टायम. एक म्हाका नॉर्मल असो प्रश्न येता, आता कितें जाता आमी नॉर्मल आकाश कंदील घेता पळय, तो कस्टमर आमच्याकडे परत येतातूच पिड्ड्यार जाता म्हणून. पण तुमच्या आकाश कंदील जे व्हरता खबर ते 5 वर्सां परत येवचे ना तुमच्याकडे. तुम्ही कशें कितें चिंतता? हय कितें जाता पळय, तुमी म्हणटा तो कस्टमर येवचो ना, पूण म्हाका तोच कस्टमर आनी कस्टमर हाडटा कळ्ळें. आतां तुवें जर आकाश कंदील जाल्यार तुज्या घरान आयलो, तुमगे सर आयली कोण, बरो दिसता रे खंयसून हाडला, ती रेफर करता म्हाका. सो तेजे वरसून ती एका घराक 2 लायता, एक कोण. सो तेजे वरसून म्हाका ती चेन वाडत रावता, म्हणजे म्हाजो स्टॉप जायना. आतां तुवें 5 वर्सां तो लायलो सेम जाल्यार तो स्टॉप म्हाज्या ऑर्डर्सी जायना. आता हो जाल्यार तुमी दिवाळी कडलो करतालो, बाकी तुमी एक 2 महिने जर तुमी हे केले जाल्यार बाकीचे 10 महिने कितें करतात? माझ्या आतां दिवाळेची हांव आतां चडशी चवथ जावन करताले स्टार्ट, आनी दीस वेर हांवें जुनान स्टार्ट केले. जुनान स्टार्ट करून म्हाजे आतां नोव्हेंबर पर्यंत, आयज सुद्दां म्हाका दिवपाक जाय सांगलें तुमकां. सो दिवाळी व्हडली दिवाळी जाली की म्हाजे स्टॉप आकाश कंदील. नेक्स्ट म्हाजे कितें स्टार्स करपाची, क्रिसमस स्टार्स, तितून म्हाजे एक 2-3 पॅटर्न हांव करता स्टार्सान. स्टार्सान 2-3 पॅटर्न, आकाश कंदीलान एक पॅटर्न? ना आकाश कंदील सुद्धा 4 पॅटर्न आसा म्हाजे कडेन. हय हो एक पॅटर्न आनी आनीक आसा डिफरंट पॅटर्न. बाकी तुम्ही म्हणले की तोरण करतात. हय आनी आतां हे सीझन सोंपले न्हू, हे सीझनल ते जाले दिवाळी प्लस क्रिसमस. मागीर म्हटलें बेकार बसचे पेक्षा आतां कितें म्हणून करतले, आतां कांयच ना न्हू करपाक. सो हांवें कितें केलें, रिसेलिंग स्टार्ट केलें. सो कोण करता आनी तेका जो प्लॅटफॉर्म मेळना सेल करपाक, सो तेंकां हांव हेल्प करता. ती म्हाजे कडेन होलसेल तेंची रेटीन तुमकां कशें परवडटा ते रेटीन ती हांव म्हाजो मार्जीन लायता. एक 50 रुपीज मार्जीन लायलो सो सेल करता, चड मार्जीन ना. आता जी तुम्ही जेवढे बिझनेसान आहात पळय, नॉर्मली प्रश्न जी कोण तुमच्या वांगडा रिसेलिंग तुम्ही करतात पळय, तेंका तुम्ही हांगार घेवन तुमची टीम वाडोवंक शकना? कंदील करतले जाल्यार तुका इंटरेस्ट जाय सारको आनी फोकस जाय तितून. कित्याक पळय ते बारीक काम सारखें सगळें बारीक काम करपाक जाय. एक कितें चुकलें जाल्यार परत तें सोडचें पडटा. सो आनी तिच्या मानेचेर प्रेशर येता तिचेर. सो कोणाक इंटरेस्ट आहा पळय तेंकां ते काम कम उपकारता. खूब जाणां करता म्हणटा पूण कितें इंटरेस्ट मागीर कितें जाता तो हांगा म्हणजे इंटरेस्ट वयता तेंचो. जर कोणूय करता जाल्यार म्हाका प्लीज कॉन्टॅक्ट करचो, म्हाका फुडें सुद्दां हेल्प जाय तेंचो. हय मॅडम म्हाका सांग, नॉर्मल एक आकाश कंदील करपाक आमी कंटिन्यूस जर बसत जाल्यार कितलो टायम लागता आमकां? नॉर्मल मनीस करपाक शकता असो? नॉर्मल मनीस तो करूं शकना, कित्याक तेका 2 ना 3 दीस. कित्याक माझी सेम बायची टीचर आहा, तेका एक कंदील करपाक 15 दीस लागले खंय. सो इवन माझी भयण सुद्धा करता, तेका म्हणजे माझी फॅमिली फुल अशी करता, तेंका मातशें कळटा. सो तेका हांवें ते हाफ केलो की म्हाका व्हिडिओ धाडटा, आपूण फुडें कितें करप गो, मागीर तेका हांव फुडलो व्हिडिओ धाडटा. सो ते करता पूण ते टायम लागता तसो. आतां कोण न्यू करीत न्हू जाल्यार तेका मातसो टायम लागतलो. आता हेतून बेसिक्स तुमकां प्रॉब्लेम कितें फेस जाता? कारण तुमी लोकांक शिकयतात पण तुमकां कितें प्रॉब्लेम फेस जाता आसतले एवरी टायम न्यू चॅलेंजीस येता आसतले? प्रॉब्लेम फेस जाल्यार म्हाका प्रॉब्लेम कितें जाता, म्हजो वेल्डर आसा पळय, म्हाका स्ट्रक्चर मेन हातीन मेळ्ळें की म्हाजें काम फास्ट जाता. वेल्डर म्हजो सदांच बिजी आसता, तो म्हणजे सगळीं कामां तिका आसता, म्हाजे एकट्याचें तशें ना. सो म्हाका कंदील मेळ्ळें की म्हाजें मागीर फुडें स्टार्ट. सो ह्या वर्सा सुद्दां तेणी बेस्ट ट्राय केली म्हाका. आयज जाय म्हणल्यार सुद्दां तेणी करून दिलें म्हाका, सांज पर्यंत तरी करून दिलें. आनी हे स्ट्रक्चर करपाक न्हू वेल्डराक सुद्दां म्हणजे एक असो बेस्ट वेल्डर जाय तेका, कित्याक हे बारीक बारीक सगळें काम आसा. मागीर तुवें जर हांगा व्हडलें कापलें तर रॉड वेस्ट. पोरू म्हजें कितें जालें, वेल्डर म्हजो म्हणजे बरो ना जालो दुसऱ्या कडेन करून घेतलें, सगळें वांकडे जालें. म्हणजे असो रावूंक जाय पळय तो वांकडो. सो म्हाजो तो फिक्स वेल्डर आसा. आता तुम्ही जे बॉडी स्ट्रक्चर करून घेवचें पडटा पळय, तुम्ही एडवान्सान करून घेता का ऑर्डरी प्रमाणे करून दितात? ना एडवान्सान हांव सांगता तेका. इवन तेका हांव आतां एक्चुअली पयलीं हांव तेका रॉड हाडून दितालें, मागीर हांवें कितें केलें, रॉड हाडपाक म्हाका वच परत तेका प्रॉब्लेम जावंक लागले म्हाका. सो तेका कितें सांगलें, हांव तुका एडवान्स पे करता, अमको पे करता, तूं रॉड हाड आनी दवर सगळें आनी तूं कर, तूच सगळें कर. सो तेजी चार्जीस सुद्दां म्हाका बरी पडटा. आता थोडं उरता आसतलें आकाश कंदील पळय, तुमी कितें करता?
उरात ना मेन म्हटल्यार उरात ना उरले सुद्धा न्हू जाल्यार तशेंच तूं पॅक करून दिले कांयच जायना. मदीं सुद्धा कोण येवन मिस्टराच्या कामाचे रत्नागिरी त्या वटेन बीन तांकां कित्याक तरी कसले तरी फंक्शन आसा तेंचे एक मदीं, सो ते सुद्धा येवन व्हरता मदल्या ड्युरेशनान सुद्धा. तुमच्या गोंयांत तुमी उदक सांगले मध्य प्रदेशाक वयतात आनी रत्नागिरी गेल्ले म्हणजे हय म्हटल्यार गोंयच्या भायर 2 स्टेटींनी तुमचे गेले हय बाकी स्टेटींनी पावपाक जाय म्हाका. आनी तेच हांव मिस्टरा डिस्कस करताले पळय आतां म्हणल्यार आमचे रत्नागिरी पावले प्लस हांगा पावले मध्य प्रदेश पावले. सो नेक्स्ट इयर आमकां अशें करपाक जाय की बेगीन स्टार्ट करून आमी कित्याक आमी दोगांच करता न्हू, बेगीन स्टार्ट करून आमकां ते म्हणजे ऑल ओव्हर गोवा जाले प्लस ऑल ओव्हर इंडिया करपाक जाय. आता एक म्हाका सांगात हो गांव सुद्दां खूब भितर आसा आनी लोक म्हणटा की बाबा आमचे गांव भितर आसा आमी कितें बिझनेस करतले आमी गोंय चलयतली. सो त्या पॉइंट ऑफ व्ह्यून तुमचे कितें आन्सर आसा? बिझनेस तूं करतले एक बारीक सुद्धा एक फॉल बिडिंग सुद्धा करतले तूं जाल्यार पळय कितें म्हणजे पयशा खातीर असो करप ना बिझनेस. कितें तुजो एक मायंड फ्री उरपाक आनी एक तुजें अशें म्हणजे मनाची शांती कशी तुका मेळपाक त्या खातीर तो बिझनेस. पयशांचें अशें हें ना, फक्त तूं एक बिझी उरपाक जाय लायफान आनी कितें तरी तुजे कडेन नॉलेज आसा ती यूज जावपाक जाय. आता तुमकां 8 वर्सां जाली बिझनेसान, तुम्ही डिजिटल मार्केटान अजूनय चड कित्याक पावल दवरूंक ना? डिजिटल मार्केटान म्हाका तितलो इफेक्ट असो जावंक ना. सो त्या खातीर हांवें ह्याच वर्साच्यान हांवें रील्स स्टार्ट केला. तो रील्स फेमस आसा न्ही, सो म्हाजे चेडूं आसा ते आनी तेजी फ्रेंड आसा ती रील्स स्टार्ट करूंक लागली म्हाजे. सो ती रील्स केल्ले तेंच्यांनी म्हणजे अशें सीजन कितें येता पळय तेन्ना ती म्हजे रील्स करता. इवन हांवें म्हाजे आतां सेल्फ एडवर्टीजमेंट केले, लाईव्ह स्टार्ट केलो, लाईव्ह व्हिडिओ करून कळ्ळें न्ही तुमकां तशें लाईव्ह करून म्हणजे चडशे आकाश कंदील म्हणजे तांकां लाईव्ह दिसले न्हू ते म्हणजे अशें हांव कोणा कडसून हाडटा आनी तशें ना, लाईव्ह दाखयले आनी तांकां दिसले केल्ले रेडी आसा फुड्यान दिसले सगळे. इवन शिवण सुद्धा म्हणजे लोक कितें करता सेम शिवणेक कितें आसा तुका तोरण सेम सगळे खूब जाणांकडे सेम मेळटा पूण कितें रेट रिजनेबल थेयली तुवें जाल्यार तुका ऑटोमॅटीक कस्टमर येता. क्वॉलिटी बरी असली तुजी जाल्यार. सो इवन म्हाका कस्टमर सुद्धा घरा येवन म्हणजे सगळे शिवण व्हरता. एक खुबशे गजाली तुम्ही सांगले, खुबशे बिझनेसा बद्दल सांगले, तुमचो माइंडसेट तुम्ही कशी रन करता सांगले. सो खंय तरी इम्पॉर्टंट आसता की आपल्या कामांतून कितें मेळपाक जाय, अचिवमेंट मेळपाक जाय. सो असं येता की तुका कितें अचिवमेंट गावलें? सहज प्रश्न आता 8 वर्सां तू करता मरे कितले अचिवमेंट मेळ्ळा तुका? तो जाला माझा एक प्रश्न आहे की तुमकां कितलेशे अचिवमेंट मेळ्ळे, तुमकां अचिवमेंटाच्या रिगार्डिंग तुमचो कितें व्यू पॉइंट आसा? अचिवमेंट्स म्हटल्यार पळय म्हाका जेन्ना कस्टमर आकाश कंदील व्हरता आनी तेजो एक बरो फीडबॅक येता तोच व्हडलो अचिवमेंट. त्या भायर म्हाका अचिवमेंट म्हटल्यार म्हाका एक 2019 आकाश स्टार कॉम्पिटिशन असले थंय म्हाका 3rd प्राइज मेळ्ळें, कॅश प्राइज ऑफ 5000. मागीर नेक्स्ट म्हाका ऑनलायन स्टार कॉम्पिटिशन आसलें अब्बास डिस्ट्रिक्टचे, तितून म्हाका फर्स्ट प्राइज मेळ्ळें. स्टार कॉम्पिटिशन कलंगूट असलें ते, तितून फर्स्ट मेळ्ळें. ऑनलायन असलें ते आनी प्राइज डिस्ट्रीब्युशन कलंगूट असलें तेजे. इवन तुम्ही फेसबुकार पळोवंक शकता, आसा म्हाजे ते सगळे डिटेल्स. म्हटल्यार तुम्ही सांगल्यामुळे म्हाका दिसता की तुम्ही ते कामाचेर चड फोकस केला आनी प्राइज ऑटोमॅटिक मेळत गेली. हय ते तुम्ही तशें म्हणू शकता. इवन मागीर म्हाका 3rd प्राइज मेळ्ळें, ऑनलायनूच असले तेंचे अब्बास डिस्ट्रिक्टचे स्टार कॉम्पिटिशन. आकाश कंदिलान हांव चड वचूंक ना कित्याक म्हाका आकाश कंदिलाच्या टायमार म्हाका टायमूच मेळनालो. म्हणजे स्पर्धेक वयतले आनी म्हणजे दाखयतले आनी इवन हे इको फ्रेंडली ना जायना न्हू आकाश कंदील. आतां ह्या वर्सा हांवें सुतलेचो केलो, तूं पयलो आसतलो भायर आसतलो, तो कॉम्पिटिशनान केला सुतलेचो. इको फ्रेंडली टोटली. तेजो स्ट्रक्चर आसा तो हेजो बडयांचो बांबू स्टीक. वॉश करूंक मेळटा तो. हय सुतली न्हू ती, वॉश करपाक मेळटा. पेपर बीन जाल्यार तुका पिड्ड्यार जाता न्हू. इवन तूं चुट्टाचे करता जाल्यार ते पिड्ड्यार जाता, हे सुद्दां वॉश करपाक मेळटा. तुमचे कडल्यान टिप्स किंवा थोडे गजाली तुम्ही शेअर करचे, जसे की एक कोण बायल जर घरा कडल्यान शिकलेली आसा, एज्युकेटेड आसा आनी जर घरा कडेन कितें करपाक सोदता जाल्यार तिने कशी सुरवात करची? बायल मनशाचें कशें आसा, तूं कितलेंय शिकलें. इवन हांव M.Com केला हांवें, हांव एज अ अकाउंटंट म्हणून जॉब करतालें, पूण कितें ना कितें कारणां खातीर मागीर ते फाटीं वडोंक जाता, जॉब करपाक मेळना आमकां. सो आमचे कडेन जर कितें कला आसा ती आमी
फुडें दाखोवंक जाय ती म्हणजे बेश्टे बेकार बसच्या पेक्षा तू कितें कला तुजी आसा ती दाखयली, एक विणकाम जालें कितेंय जालें ते करपाचें, बेश्टो टाइम वेस्ट करून फायदो ना. आता खंय तरी तुम्ही आमचे ट्रेडिशन सांबाळटा म्हणपाक शकता, कारण एक अशें आकाश कंदील करता जे सालोसाल टिकेगा. म्हाका दिसता जितले सरकार टिकचे ना तितले आकाश कंदील टिकतले. हय म्हणू शकता. हय. सो अशें आकाश कंदील करपाक जर भुरग्यांक शिकोवपाक जाय जाल्यार कितें गजाली लक्षांत दवरपाक जाय, कारण असले आकाश कंदील मोस्टली स्कुलांनी शिकयनात, सेमिनाराक शिकयनात, ना काय ऑनलायन व्हिडियोज अवेलेबल आसा. सो कशे भुरगे शिकतले? मेन म्हटल्यार तू शिकतलो जाल्यार काय इंटरेस्ट जाय. बेसिक तू की चेंज करून एक बेसिक नॉट कळ्ळी न्हू जाल्यार फुडलें तुका इंटरेस्ट घेवन कर जाल्यार तू इझिली आकाश कंदील करूं शकता. इवन आकाश कंदील बॅग्स, मागीर कितें वाजीस कितें आसात, इवन युट्यूबार आतां सगळें मेळटा पळोवपाक. फक्त तुका इंटरेस्ट जाय, इंटरेस्टान तू एक करपाक स्टार्ट करपाक जाय ते. हेजेरूच कारण मी युट्यूब म्हटल्या बरोबर भुरगे मोस्टली पेरंट्स साठीच मारतात की फोन घेऊ नका, मीडिया यूज करू नका. त्यामुळे तुम्ही कितें म्हणलेली? हा, युट्यूब मेन डिजिटल मीडिया आसा आमचे फेसबुक कितें युट्यूब इंस्टा तो आमकां हेल्पूय करता आणि तेजे सायड इफेक्टूय कितें आसा. पूण आमी बरे तरेन यूज केले, समज आमचे प्रोडक्ट्स कितें करता ते बरे डिस्प्ले करून बरे व्हिडिओज करून जर आमी पोस्ट केले जाल्यार ऑटोमॅटिक व्ह्यूज येवन तुका कॉन्टॅक्ट करून तुझे ऑटोमॅटिक सेल जाऊ शकता. असो एक प्रश्न आता की तुम्ही डिजिटल मार्केटिंग फाटल्या दिसांनी केल्ली, थंयसर तुम्ही व्ह्यूज बरे काडलेले आनी माउथ टू माउथ पब्लिसिटी तुम्ही केल्ली आसा. सो बेसिक डिफरन्स कितें आसा? कारण एक व्ह्यूज खूब येता लोकांक कितें दिसता बरें कितें प्रोडक्ट बरेत म्हणून, तुम्ही व्ह्यूज काडलेले आसात म्हणजे माउथ टू माउथ केल्ले आसा. सो बेसिक डिफरन्स कितें आसा? व्ह्यूजांक पळोवन तो प्रोडक्ट आमी घेवपाक जाय किंवा त्या मनशाक तेका कनेक्ट करपाक जाय, का तेजे रियलिटीन जो कसो आसा ते पळोवपाक जाय वचोन? ना, मेन तुका व्ह्यूजाचेर तितके कळना. एक डिजिटल मार्केटिंग सुद्धा केली तुवें जाल्यार ते सेम प्रोडक्ट आसतलो अशें ना. कित्याक हांव सांगू तुका, म्हाजेर आकाश कंदीलाचे फोटो कितलीच जाणां शेअर करतना आपूण करता म्हणटा. सो तशें नासा. एक तुवें नॉर्मली तुवें पयलो समज खरें आतां तुमच्या फुड्यानूच थेयला हांवें कितें कळोंक जाय सारकें म्हणून, कित्याक हांवें उलयता आनी उलोवप सेपरेट आनी करप सेपरेट तें जावंक जायना. सो म्हाजेत आतां कितले कॉपी केले म्हटल्यार कॉपी करतात, हांव ना म्हणना. सो करता, तुम्ही कॉपी करा, पूण कितें तुमच्या घरान तुम्ही घाला. एक तुमकां सांगूंक सोदता, अशेंच हांव म्हणजे फेसबुकार हांव पोस्ट करताले. सो म्हाका कोणी फॉरवर्ड केलो तोच हांवें फॉरवर्ड केलो फेसबुकार. हा, सो म्हाका एक बरी मनीस ती वेल नोन पर्सन, तेणे म्हाका म्हणलें तू लोकांचे कित्याक पोस्ट करता, तू तुजें कर मुगो. आनी खूब अशें म्हाका तापोवंक लागली. सो ती एक तर हांव कितें म्हणटा, तिने जेन्ना म्हाका तापयलें तेन्नाच म्हाका हांवें रिएक्शन केलें. हांवें कितें केलें, म्हाजो मेन म्हणल्यार सेल बदललो आनी तेजेर नांव येता ओपो मेनका गोंडेकर नाल्यार दुसरें तशें घातलें. कित्याक लोकांक कळनी म्हाजे कडेन खरेंच तो प्रोडक्ट आसा. लोकांक चीट करून फायदो ना न्हू, कितें आसा तुजे कडेन तेच दिवपाक जाय. सो हांव तिका खरंच थँक्यू म्हणून सोदता. खुबशे प्रोडक्ट्स तुमच्यासारखी महिला असतले किंवा खुबशे लोक बिझनेसेस करता वेगवेगळ्या चित्रांत आसतात, पण खंय तरी तांकां न्ही व्ह्यूज कमी मेळटा आसतले किंवा डिमांड कमी आसतलो खंय तरी यांचो. त्या लोकांनी डिमोटिवेट जावपाक जायना जाल्यार कितें करपाक जाय? पळय, जर तुमी कितेंय करता, हांवें आतां सांगलें म्हाज्या आकाश कंदील सिजनल स्टार सिजनल, सो हांवें शिफ्ट केलें म्हाजे शिवण. कित्याक ती केन्नाय घेता आनी केन्ना अशें वेडिंग रिक्वेस्ट सगळें म्हाजे कडेन मेळटा. सो तुमी जर कितें करता समज जाल्यार म्हाका कॉन्टॅक्ट करा, हांव तुमकां हेल्प करता तुमचे सेल्साक. कित्याक खूब जाणां हांव एकीच कडलें अशें घेना, कित्याक तांकां मार्केट मेळपाक जाय बरो, तांकां म्हणजे तेंचो कितें मेहनत आसा तांकां मेळपाक जाय. सो म्हाजो कितें मोटीव फक्त तुमी करा, हांव सेल करता तुमचे. खूब जाणांक तेच सांगता, इवन म्हज्या नेबर्सांक नाल्यार एका हांव सांगता, तूं जर कितें करता सांग म्हाका, हांव तुका हेल्प करता कितें प्रमोट करपाक तुजें. तुमकां अशी खंयची गजाल दिसता जी आमी ह्या डिस्कशना थ्रू किंवा ह्या कॉन्वर्सेशना थ्रू आमी लोकांक सांगपाक जाय ती खूब इम्पॉर्टंट आसा, स्पेशली जेन्ना आमी स्टार्स किंवा आकाश कंदील करता किंवा अशा बिझनेसान आहा जाल्यार फॉर अ लॉंग टर्म? ना, एक स्टार आहे आकाश कंदीलूच अशें न्हू, तुमी कितेंय करता, बारीक जावं बारीक अशें कसलोय बिझनेस करता, इंट्रस्ट हा बिझनेस स्टार्टूच करूं ना तुमी. इंट्रस्ट तुमी विणटा बारीक नाल्यार कितेंय करता, समज लोक बुटीक सुद्धा करता भुरग्यांचे, ते जर तुमी करता जाल्यार तुमी फुडें सरात.
कोणाक तरी कॉन्टॅक्ट करा. इव्हन म्हाका सुद्धा कॉन्टॅक्ट केले जाता तुम्ही, हांव हेल्प करता तुमकां. माझे धाकटे 8 वर्साचे बाय आसा ते सुद्धा कंदील करता. सगळे म्हणजे तांकां कळटा, इंटरेस्ट आहा ताका, बायक शिकयला ऑलरेडी. इव्हन तिचे फ्रेंड सुद्धा करता, धाकटी धाकटी भुरगी 8-9 वर्साची आसा ती. बेसिकली वर्कशॉप सुद्धा कंडक्ट करतात. वर्कशॉप असो न्हू, पण हांवें तांकां हॉलिडेन तांकां किचेन्स मागीर कंदिलाक कशे गाठी घालपाच्यो तशें तांकां शिकयल्लें हे. इवन बेश्टे टीव्ही पळोवन, रील्स पळोवन, मोबायल पळोवन भुरगे म्हणजे आतां तेंच्यांनी जर बरें ज्ञान घेतलें जाल्यार तुमकां फुडें यूज पडटलें न्हू. एक शिकलेत म्हणून जायना तूं अभ्यास केलो, एक बाकीच्या ऍक्टिव्हिटीजांक सुद्धा तुमकां मात तरी इंटरेस्ट आसूंक जाय. एक तुम्ही मदर म्हणून काही हांगाच प्रश्न एक कनेक्ट करता. आता सुटयो चालू आसा, दिवाळीची सुटयो चालू आसा, सो भुरगे घरा कडेन बेकार असतात, मोबायल घेतात किंवा टीव्ही पळयतात, बेश्टे हांगासर हिंडटात. सो तांकां लागून तेंचो टायम बऱ्या जाग्यार वचपा खातीर कितें करपाक जाय, तुम्ही कसो करून घेता तुमच्या भुरग्यांकडल्यान? आता सध्या वेगवेगळे कडेन कॅम्प्स सगळे चालू आसा. ना अशें न्हू, एक कराटे क्लासीस तेंच्यो भुरगीं आतां म्हाजेच चेडूं सगळे हितून एक्टिव्हिटीज बिजी आसता, तेका टायमूच नसा. कराटेक वयता ते, भजन मागीर पेटी बिजीच आसता ते चडसो टायम. स्कुलाचे येयले की आतां म्हणल्यार हॉलिडे न्हू, सो मोबायल पळोवच्या पेक्षा मात तरी विणकाम केलें, कितें ते बारीक तरी भुरग्यांक शिकयलें. इवन तूं सुय दिवन तांकां मातशेंच बेश्टे विणूंक शिवोवंक शिकयलें कितें पिनलेलें, तांकां फुडें फ्युचराक बरें यूज जातलो न्हू. बिजी दवरप मोबायल दिवच्या पेक्षा. आणि खंय तरी स्पिरिच्युअल पार्ट इम्पॉर्टंट आसता जेन्ना आमी बिझनेसान करता, कितें करता तुम्ही स्पिरिच्युअल म्हणून कितें करता? फॉर एक्झाम्पल मेडिटेशन, भगवद्गीता वाचन किंवा अशें कितें गजाली तुम्ही करता स्वता आपल्याक एक्टिव्ह दवरपा खातीर किंवा स्वताचो मायंड बरो दवरपा खातीर? एक्टिव्ह दवरपा खातीर अशें म्हणजे चडसो म्हजो टायमूच म्हाका अशें मेळत ना. कित्याक काल सुद्दां कोणी फास्ट डिलिव्हरी दिवपाक गेले, बिचोले गेले, येयले, परत आमच्या देवळान पुजा आसली, सगळो टायम म्हजो असोच वयता. इवन हांव रातचे बसून करता आकाशकंद, कित्याक ते दिवपाक जाय न्हू, दिसभर अशें करपाक मेळना, लेट जायसर. सो आनी कितें जाता, तकली अशी हें जाता मागीर. एक 10 मिनटां तरी रिलॅक्स बसपाक जाय. तूं मेडिटेशन करना, काय करना जाल्यार एक मोबायल सायडीक, टीव्ही सगळे 5-10 मिनटां तरी मातशें रिलॅक्स बसपाक जाय, टायम दिवपाक जाय. हय. एक अशी तुमच्या कडल्यान स्पेशली गोंयच्या बायलांक बिझनेस रिगार्डिंग मेसेज वयची, समज ती कितें करपाक स्वताच्यो करता तर ती आपल्या बिझनेसान मोटिवेट कशी उरतली? हय, ते तुमकां आतां पयलीं सुद्दां सांगलां, तुमी जर बारीक सुद्दां कितें काम करता, इवन पळय सगळे बेबी शावराचे फ्लावर्स म्हाका सगळे लोक कॉन्टॅक्ट करता, कितें म्हणजे तुजे कडेन मेळटा काय, नाल्यार हांव कितें करता, म्हाज्या वळखीची कोण आसा तांकां रेफर करता हांव. सो ऑटोमॅटिकली तुका कितें जाय जाल्यार तुका मेळ्ळें न्हू थंयसरूच. सो ती मागीर ताका कनेक्ट जावन म्हणजे कोणाक म्हणजे खंयसरूच मेनका कुंडेकर कांयच अशें मेळना अशें ना, सगळेच मेळटा. सो म्हणजे तुम्ही जर कितें करता, बारीक मोठे सुद्दां एक लाडू करता, कितें करता, तुमकां जर असो मार्केट मेळना काय ना जाल्यार तुमी एज अ एडवायस तुमकां जाय कितें सुद्दां जाल्यार म्हाका कॉन्टॅक्ट करचो. इवन माझी भाभी बीन असं त्यांच्यानी फर्स्ट टाइम लास्ट इयर स्टार्ट केलं त्यांच्यानी स्वीट्स मेकिंगाचे. सो हांवें तांकां कितें बॅनर एक करून दिलो, तुम्ही म्हटलं स्टार्ट करा, घरा बसच्या पेक्षा कितें तरी करपाचें. सो आता त्यांच्यानी लास्ट इयर त्यांच्यानी वजाची ऑर्डर्स घेतल्यो, प्लस फुलांची ती 5 खाजी करता ती सुद्धा ऑर्डर्स घेतल्यो. म्हणजे खंय ना खंय ती फुडें सरली एक स्टेप. आणि आता त्यांच्यानी फूड अँड ड्रग्साचे लायसन्स सुद्धा काढलंय, म्हणजे ती सेल्फ एम्प्लॉयड झाली. आणि तुमका अशें म्हणजे कन्वर्सेशन करता किंवा म्हणजे डिस्कशन करता, हेजे इम्पॉर्टन्स कितले दिसता, हेजी गरज कित्याक खातीर आसा? डिस्कस केले जाल्यार दुसऱ्या कडेन पावता. आता तू तुजें कितें आसा उलोवपाचें, तर उगीच रावलें जाल्यार दुसऱ्याक कशें कळटलें? जर हांवें तुका डिस्कस करून सांगलें जाल्यार तूं तुज्या थ्रू बाकीच्या लोकांक कळटलें कशें आसता बिझनेसान, कितें अप्स अँड डाऊन सगळ्यांकूच आसा. मेन फायनान्शियल प्रॉब्लेम्स आसता नाल्यार कितें ना कितें आसतात. कितें आतां बँक्स लोन नाल्यार कितें गव्हर्नमेंट स्किम्स तुका आसात सगळी, थंयसर सुद्दां हेल्प तुमकां जावं शकता. फायनान्शियली कितें प्रॉब्लेम आसा जाल्यार मिनिमम इन्व्हेस्टमेंट तुम्ही एक 500 रुपये केले सुद्धा काय बरो बिझनेस जाता फुडें. थँक्यू सो मच तुमचं व्हॅल्युएबल टाइम दिल्याबद्दल, आणि स्पेशली तुम्ही तुमच्या बिझनेसा बद्दल सांगा. बरोबर तुमच्या बिझनेसान जे म्हाका अट्रॅक्ट जालें ते म्हणजे की
पण खंय तरी एक लॉंग लास्टिंग ते उदक आमी म्हटले होता तिथे सगळ्या ठिकाणी तिथे तुमचे आकाश कंदील टिकता वॉशेबल आसा तिथे धुयत राहा हय तो हय टिकतलो. सो तुमचे प्रोडक्ट ह्या वर्सा तरी आमकां लेट जालो मातसो बट फुडल्या वर्सा लोक घेतले तुमकां एडवान्स घेतली खूब आसा. थँक्यू सो मच. थँक्यू.